प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची दुसरी चीट 36 to 40 पर्यंत. आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया आनी तेजे उपरांत ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आशेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना एक प्रवादीन आसली. ती उतार पिरायेक पावलेली. लग्न जाल्या उपरांत विधवा जायसोर ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेल्ली आनी आतां पिरायेची तिका 84 वर्सां जाल्ली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवाची भक्ती करताली आनी देव मंदिरांतूच आसताली. ती त्याच वेळार थंय पावन सोरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसलेच्या सोडवणीची वाट पडून आसतल्या सगळ्या बाळकांची खबर ती सांगूंक लागली. नाजारेताक परत येणे आनी सर्वेस्पराचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गलिलियांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत आयली. पिरायेन वाडटना भुरगो गोठ जायत वेतालो आनी जाणवायेन बोत्तालो आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आसलो. तर आयज आमी कितें आयकता भाव भयणीनो? आयज आमी आयकता की जेजू 40 दिसांचो आहा आनी ताजो पाय जुझे आनी ताजी आवय मोरी ती ताका जेजूक घेवन देव मंदिरान वेता. आनी भाव भयणीनो कित्याक ती देव मंदिरान वेता? देवाचें उतर म्हणटा की एकलो चेडो जो पयलो जल्म जाता, जी आवय एका भुरग्याक एका चेड्याक जल्म दिता, त्या कायद्या प्रमाणे मोजेसाच्या कायद्या प्रमाणे त्या चेड्याक देवा कडेन भेटोवंक जायल्लो. आनी भाव भयणीनो मोरी आनी जुझे जाणो की जेजू जावन आसा तांचो पयलो भुरगो आनी ती देव मंदिरान जेन्ना जेजू 40 दिसांचो आसा ती देव मंदिरान वेतात. आनी त्या वेळार आना त्याच वेळार त्या देव मंदिरान आसता. भाव भयणीनो केन्ना आमकां जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमकां अशें दिसता की सगळें आमच्या बॉलिवूड मुवी अशें जाता. आमी कितें करीत जाल्यार त्याच वेळार कोण जाता, त्याच वेळार कितें जाता. पूण अशें न्ही तें. जेन्ना आंकवार मोरी आनी जुझेक घेवन वेतात देव मंदिरांत, ती सगळीं कायद्या प्रमाणे करतात. कित्याक ती खरेंच देवाच्या मोगान आसली, ती कायदो सांबाळटाली. आनी त्या दुसरे वाटेक आनावूय एक भाग्यवंत प्रवादी आसली आनी ती देवाचें उतर शिकताली, पाळटाली, मागणी करताली आनी तिचोय संबंद देवाशी घट आसलो. आनी त्याच वेळार ती त्या देव मंदिरान येवन हें देवाचें उतर पोटगोट करूंक लागता. आनी ती म्हणटा हो जो बाळको जेजू हा हो एकदम व्हडलो एके भाशेन ह्या संवसारान येवन खूब खूब घडण्यो करतलो. आनी भाव भयणीनो हें जें आमी आयकता हाचेवन आमकां कितें कळटा? आमी सगळीं जी काजारी आहात, आमी पाय माय जाल्या आमकां एक जबाबदारी आसता. आनी जबाबदारी म्हणजे कितें? फकत आमी काजार जावन आमी भुरगीं हाडलीं ह्या संवसारान तितलेंच जाता काय? ना. जेन्ना आमी एके भाशेन भुरग्याचें पाय माय जाता, ही गरज आमकां पाय मायक आमच्या भुरग्यांक ल्हान आसतना देवाचें उतर शिकोवपाक. आनी देवाचें उतर शिकोवंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर जावंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो आमी देवस्पण करता, मागणी करता, पूण आमकां कोणाकूच देवाचें उतरची सजमणी ना. आनी आमी देवाचें उतर सजमना आमी कितें दिवंक पावतले आमच्या भुरग्यांक? देखून आमकांच देवाचें उतर शिकोवन आमच्या भुरग्यांक दिवपाक ही व्हडली गरज. ताज्या उपरांत जेन्ना आमी आमच्या घरान आसा आमच्या भुरग्यांक आमी सांगता हें करूं नाका, तें करूं नाका, सोरो पियेनाका, सिगरेट पियेनाका, हें कर तें कर. पूण भाव भयणीनो आमी बरी देख दाखयना जाल्यार आमची भुरगीं सगळें बरें करतलीं? फकत सांगून
पाय सोरोप येता, माय आपली खिचून हांगा थीं वेता आनी मागीर आमच्यान भुरग्यांक सांगूं जाता तुमी घरा रावात आनी बरे भाशेन शिकात वा कितें बरें करात. ती म्हणटली पाय माय कोत्तात आमीय कोत्तले हांव. देखून आमकां ही बरी देख दिवपाची गरज. भाव भयणीनो, आमचो संवसार ह्या वेळार एकदम वायट जाय वता. लोकांक देवाची कसलीच भिरांत ना, कसलेंच बरें पडना. आनी देखून आमकां आमच्या फॅमिलींनी हें देवाचें उतर शिकोवपाक, ही बरी देख दाखोवपाक, ह्यो बऱ्यो कन्यो दाखोवपाक, आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन ही बरी रीत दाखोवपाक. आनी ती जेन्ना भायर वयतल्यान ती दुसऱ्यांक जी लोक आजुनूय देवाक वळखनात, जेजूक वळखनात आनी तांचें जिवीत एकदम बरे भाशेन ना, ती आमच्या भुरग्यांक पळोवन तांचें जिवीत बदलूंक पावतलें हांव. ताजे उपरांत जेन्ना आमची भुरगीं ल्हान आसात, 2 वर्सां 3 वर्सां कितें पाय माय दोगांय कामाक वेतात आनी आमी आमच्या भुरग्यांक आमी एका केअर टेकरा बरोबर रावत दवरता. आमी आमच्या गाल्फान बी मेड्स आसता, सगळ्या मेड्स बरोबर दवरता. ती मेड्स कितें ती मेड्साची भुरगीं ती एका कोण जे आमी हायर करता तांची भुरगीं ती केन्नाच बरे भाशेन तांकां मात्तेलीं, तांकां कितें दिवन तांकां न्हिदोंक घालतलीं. पूण जेन्ना माय घरा आसता, मायन त्या भुरग्यांक बरे भाशेन ते देवाचें उतर शिकोवंक जाता, तांचें आयकोंक जाता, तांकां बरे भाशेन देख दिवंक जाता. आनी जेन्ना मोरी घरा रावली आनी जुजे आपल्या कामाक वयतालो, तिणें जेजूक बरे भाशेन वयर काडलो, ताका देवाच्या उतरान शिकयलो आनी ताका व्हड केलो. आनी तेच भाशेन आमी पाय मायन अशेंच करूंक जाय. आनी निमणें कितें भाव भयणीनो, आमचो फुडलो संवसार जो आसा, जेन्ना तो संवसार देवाक नोको, जेजूक नोको, तर आमकां गरज आमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक फुडें जेजूच्या उतरान, जेजूच्या मोगान वाडोवपाक. आनी देखून आमकां ही बरी देख दिवपाची गरज आमच्या भुरग्यांक. आनी हें जें आमचें देवाचें उतर जें आसा, हें आमच्या भुरग्यांक शिकोवन आमचीं भुरगीं आनी आमच्या भुरग्यांची भुरगीं आनी थंय आमचें आख्खें संवसार देवाच्या मोगान, देवाच्या कायद्या प्रमाणे चलपाक शिकतलीं. कित्याक आमीच आमच्या घरांनी हो कायदो, हें जें बरेंपण, हें जें देवाचो मोग आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयला. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, गरज आमकां खरेंच भाव भयणीनो, एकदम हो जो वेळ पावला आमच्या संवसाराचो, एकदम बरो वेळ न्हय. कोरोना व्हायरस चलता, इतलो लोक भिरांतीन आहा, इतलो लोक आपल्याचें चिंता, दुसऱ्यांचें कोणाचेंच पडोना. म्हजें फामील, म्हजीं भुरगीं, म्हजें घेवन आमी सगळीं रावल्यात. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या मोगान रिगून रावता, तेच्या उतरान रिगून रावता, तर आमी आमच्या फामिलीक, आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन वयर काडपाक आनी आमचीं भुरगीं जेन्ना भायर वयतलीं तांकां बरी दुसऱ्यांक देख दाखोवपाक, हेंच आमची शिकवण, हीच आमचे थाराव जावनी की आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमी कसलेंच बरें करतलें आमच्या जिवितान. आनी जी येतली पिणका, त्या पिणकेक वय जेजूची बरी खबर मेळोवपाक आमी वावरुया आयज ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे. तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव वाडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव अजीज जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस.